प्रितीच्या भावभयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 12वा इसवोर, वोड 14 ते 21 पर्यंत, 14 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ते फारिझेव थंयसरले भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो त्या विशीं गुडमेळ करूंक लागले. देवान विचून काडलेलो सेवक पूण तें समजून तो थंयसरलो कडसरलो. जायतीं जाणां ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां शिरकायली. इसायास प्रवादान सांगलेलें तें अशें खरें जालें. पळयात, हांवें विचून काडला तो म्हजो सेवक हो, तो म्हजे आपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. तो म्हजें थारोन सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोईक मेळत पर्यंत फुटलोली बेत मोडचो ना. अजून दुवर तो वाद तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवार सगळीं राष्ट्रां आपलो बरवंसो दवरतली. प्रितीच्या भावभयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतां वाचलां, त्या शिवर्तमानान आमी पळयता की जेजू जेन्ना थंयसर देव मंदिरान गेलो, तो साबाताचो दीस आसलो. आनी साबाताच्या दिसा ताणें एका मनशाक, जाचो हात बरो नासलो, ताका कसले त्रास आसले आपल्या हाताक, त्या मनशाक ताणें बरो केलो. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, साबाताचो दीस आसलो, देव मंदिरान जेजूक एका मनशाक भिकोणी दिली आनी बरें काम केलें. पूण पळयात कितें घडटा तें. फारिझ्यो धर्मशास्त्री जे आसले त्या वेळार साबाताच्या दिसा देव मंदिरान, ते पळयतात की जेजून ही मिलाक केली म्हणून. तांची सजमणी कितें आसली की साबाताच्या दिसा कसलेंच काम करूंक जायना. जेजून कांय वायट करूंक नासलें. जेजून फकत एका मनशाक जो त्रास आसलो ताका पिकोणी दिल्ली. आनी लोकांक जेन्ना ते सगळे पळयलें, ते लोकांक वाखाणणी दिवंक लागले. ते लोकांक देवाक महिमा दिवंक लागले. सगलो लोक लोकांचो जमा जाल्लो थंयसर, तो लोक फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक लागलो. पूण हे फारिझेव जे आसले ते जेजूचेर आड येतात. ते पळयतात की लोक जेजूक मान दितात, जेजूक वाखाणणी दितात, देवाक वाखाणणी दितात जेजू पासत. आतां हे फारिझेव जेन्ना ते सगळे पळयतात, ते थिंचोरले भायर सरतात आनी जेजूक त्रासान घालपाक, जेजूक गोडमेळ करपाक भायर सरतात. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जेजूक कळटा की हे फारिझेव धर्मशास्त्री हे सगळे जे धर्मशास्त्री हे सिनागोगाचे वा ह्या देव मंदिराचे जे मनीस आसले ताचेर आड येतात म्हणून तो कितें करता. भाव भयणींनो, तो थिंचोरलो कड सोडून दुसऱ्या जाग्या कडेन वता. तो थिंचोर रावना. पूण आयकात बरी भाशेन, आयज आमकां ही शिकवण बरी मेवली जाल्यार, आमकां ही सजमणी मेवली जाल्यार आमचें जिवीत खरेंच बदलतलें. जेन्ना जेजू बरें काम करता, लोक ताचेर आड येता. पूण जेजू कितें करता, तांचे बरोबर झगडटा, तांकां सांगता, लोक म्हजे बरोबर आहात, तुमी कोण आहात म्हाका सांगपाक. हांवें कांय करना. तो कांयच तांकां वायट म्हणिना. तो फकत थिंचरलो पयस वेता आनी लोक ताच्या फाटल्यान येता आनी तो सगळ्या लोकांची पिकोणी करतात. भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन जेजूस येवन ह्या संवसारान परतून स्वर्गार गेला, पूण आमकां हे जी घडणी घडली हाचे वयर आमकां कसली शिकवण मेवता. भाव भयणींनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी देवाचें काम करता, खरेंच आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण करूंक सोदता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक वाखाणणी दिवन
देवाक आर्गां दिवन देवाची जाणवाय घेवन आमी बरें करूंक सोदता. आमचेर आड येतलो लोक संवसाराचो जो जेजूक वखना, जो अनभावार्थी आसा, जो फकत आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, खरेंच म्हणटा भावार्थी इगोर्जेक वता, पूण तांकां खरंच जेजूचेर भावार्थ ना, ते अनभावार्थी. ते जेन्ना असलो लोक आमचेर आड येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? तांचे बरी झगडोंक जाय, तांकां कितें वायट म्हणूंक जाय, तांकां गायो सोंक जाय? तर आमी जेन्ना तांचे भाशेन केलें आमकां आनी कसलो फायदो? आमी त्या लोकां भाशेन आमी थंयच करीत जाल्यार भाव भयणीनो आमकां कसलोच फायदो ना. आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, पूण आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भशेन काम करीत जाल्यार आमकां कसलो फायदो? आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून. आमी जेन्ना हात लायताले लोकांचेर, आमी देंवचार काडून वयताले तेन्ना आमकां देव आयकतलो आमची उतरां? कांयच बरें जावचें ना, कसलोच फायदो जावचो ना आमच्या ह्या जिवितान. देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां ही शिकवण दिता, म्हणटा जेन्ना तुमी म्हजे पाटलावदार, खरेंच म्हजेर भावार्थ दवरतात, संवसाराच्या लोकां सारके तुमी जिये नाकात, तांच्या रिती प्रमाणे चलो नाकात, तांचे चिंतप जे आसा उतराचेर आड आसा. आनी जेन्ना असल्यो वस्तू लोक करता तेन्ना फकत तांचे पासून मागणें करात, तांकां मोगान चलात, जे तुमकां तांची सेवा करूंक जाय ती तुमी करात, कसलेच वायट करिनाकात. भाव भयणीनो कितले फाटी लोक आमचेर आड येता, पूण आमचेर आड येता म्हणून आमी तांकां वायट करतले, तांकां दुखयतले. जो संवसाराचो लोक, तुवें म्हाका वायट केलें हांव तुका वायट करता, तुवें म्हाका बरें केलें हांव तुका बरें करता. पूण आमी जेन्ना पाटलावदार आसा, कोण आमकां वायट करीत जाल्यार आमी फकत तांचें बरेंपण पळोवंक जाय, तांकां बरें करूंक जाय, तांकां खरेंच भाशेन तांच्या जिवितान एक बेसांव पडल्या बरो म्हणून अशें मागणें करूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी दाखयता जेजूक आमी खरेंच ताचे पाटलावदार. आनी जेन्ना आमी असल्यो वस्तू जाता, आमचे लोक आड येता, तांचे बडी झगडपाचें काम करपाचें न्हय, आमी फकत ताचे पासत मागणें करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो वेळ येता जेन्ना आमकां सगळें वायट ह्या संवसाराचें जो आमचेर आड येता, देवाच्या उतराचेर आड येता, तेन्ना आमी फकत कसलेंच वायटपण करून नासतना तांचे पासत मागणें करूंक जाय. पूण जेन्ना हें वायटपण जाता, देव म्हणटा हे जे वायट लोक करता तुजेर, हे जे वायट उतरां उलयता तुजेर, ही जी तुजे कोन्यो करतात, तुजेर आड करतात, ते तुजेर करनात, ते म्हजेर करतात, कित्याक तूं म्हजे भितर, हांव तुजे भितर हा. आनी जेन्ना भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता की जेन्ना तुमकां लोक वायट करता, तुमचेर आड उलयता, तुमकां गायो सांगता, तुमचे आड कितें उलयता जें तुमी करिनात, स्वत उलयनात, तेन्ना तुमी फकत ओगी रावंक जाय, तांचेर आड उलोवपाची गरज ना. कित्याक जेन्ना जेजू म्हणटा ते म्हजेर आड येतात, हांव तुमकां एक दीस जैत हाडटलो, हांव तुमकां खरेंच एक जैतिवंत जिवीत दितलो, कित्याक तुमी खरेंच म्हजे पाटलावदार. आनी जेन्ना आमी हें करता, जेजू म्हणटा हांव तुमचे पासत झगडटलो, हांव तुमचे पासत हें भावुरतलो, आनी तुमकां सगळी ही शांती देवाची, हो मोग देवाचो, हो सुसेग जो तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीन आहा, हो तुमकां हांव दितलो. नातर भाव भयणीनो थोड्या लोकां पासत या देंवचारां पासत आमी आड गेल्या तर आमी त्रासान पडटले. देंवचार येतलोच, आनी जो लोक जेजूचें उतर नको तांचेर तो तांकां यूज करतलो, वापरतलो. कित्याक जेन्ना लोकांक देवाचें उतर ते नकत, तेन्ना देंवचार तांकां एका भाशेन हुंदरा भाशेन, एका वागा भाशेन, एका सुकण्या भाशेन तो तांकां वापरता, यूज करता. आनी तांकां हे सगळीं वायट कामां करपाक तो तांकां हे मन घालता, ज्या मनान घालता ताच्या काळजान घालता. पूण आयज भाव भयणीनो जेजूचेर आड हे लोक आयले, धर्मशास्त्री, हे फारिजियो, हे जे सगळे लिडर जे आसले देव मंदिरान, पूण जेजू कितें करता, तांचेर आड वचना. जेजून एक उतर उलयलें जाल्यार ते सगळे काबार जातले आसले, पूण जेजून ताका कांयच वायट करूंक ना. फकत तो थंयसरलो पयस गेलो आनी लोक ताच्या फाटल्यान गेलो, आनी लोक जेन्ना जेजू बरोबर आसलो, जेजून तांकां भिकोणी दिली, सगळें बरें केलें. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणटा, खरेंच आमच्या जेजूच्या मोगान आमी रावता, तेन्ना आमकां सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां खुर्सार तें आमकां फावो जातलें. आनी आमी हें सर्गींचें सूख फकत मोल्या उपरांत न्हय, ह्या संवसारान आमी जिवंक पावतले. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता.
आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जातलो तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फामिलीक, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सुरवंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.